नमस्कार. गोवा मिड डे नपर्डा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. आतंकवादा आड स्ट्रॉंग नेटवर्क तयार करूंक 2024 मेरेन राज्यांनी एनआयएचे विभाग सुरू करपाचे गृह मंत्रालयान थारायला. हरियाणान घर मंत्रालयाचे चिंतन शिबिरान मंत्री अमित शहान घोषणा केली. राज्याचे गृहमंत्री सचिव आणि पुलीस मुखेली शिबिराक आशिल्ले. राज्यांक एकमेकाच्यो बऱ्यो पद्धती शिकपाची संद बसकेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय आसा. सूरजकुंड हरियाणात गृह मंत्रालयाचे पहिले चिंतन शिबिर बेरेस्तारा सुरू झाले. उक्तावणाक उलयतना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान सगळ्या राज्यांनी नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सीची ऑफिसा सुरू करपाची घोषणा केल्या. एनआईए को व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित करने के लिए यूएपीए के तहत अधिकार दिए गए हैं. अभी अभी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया. एनआईए को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्र अधिकार देने का काम भी किया गया है और आतंकवादी से विचारधारा से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी एनआईए को दिया गया है. और हमने तय किया है 2024 तक देश के सभी राज्यों में एनआईए की शाखाओं को स्थापित कर एक दृढ़ आतंकवाद विरोधी नेटवर्क बनाने में हम सफल होंगे. आंतरराज्य क्रायम तंत्रज्ञानाक लागून हाडिल्ले काय नवे कायदे, काय राज्यांतल्यो बऱ्यो पद्धती आपणावप आणि राज्याकडेन आशिल्ल्यो मर्यादित साधन सुविधा एकमेका खातीर कशो वापरप हाचेर चिंतन शिबिरात चर्चा. हमने रीजनल अप्रोच की जगह थीमेटिक अप्रोच पर जाना पड़ेगा. सभी राज्यों ने अपने क्षेत्र के पड़ोसी राज्यों के साथ भी समन्वय करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा और अंतर्राज्यीय गैंगों को भी आपने नष्ट करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे. ब्रेस्तार आणि शुक्रार असे 2 दीस शिबिर चलतले. गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मुख्य सचिव डीजीपी या शिबिरात वाटेकार. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार. राती गुणे मानशे डेंजर झोनान परत एक्सिडेंट. वॉल्ता ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो, ट्रक परतलो आणि 2 गाडयो डॅमेज. आत्र्या पयऱ्यान थंय एक्सिडेंट आसताच हायवे एक्सपान्शनाच्यो फटाश्यो 20 वर्सां कांयच केल्ले ना. पंच म्हणटा तो हायवे खंय शापीत, फक्त देव साल्वार करता. सरकार पावला उखलना जाल्यार कुणयकार कितें तें दाखयतले. रोड वायंडींग करता पूण अजून हो रोडा बाबतींत तरी सांगता वा अजून आमचं वायंडींग काय जावना, डेव्हलपमेंट काय जावना. त्या बाबतींत तरी आमी हो आमकां पुणे हो हायवे सद्या आमकां शापीत जाल्ले आसा. पूण त्या एक देवाचे कृपेन म्हणटा एक आमकां मल्लिकार्जून आनी देव आमकां सांबाळ करता. बाकीच्या गव्हर्मेंटाचे जे कितें आसा त्या लेवलाचे डेव्हलपमेंट म्हणजे कांयच जावना. अजून तरी हायवेचे टेंडर पास कितें आसा जे कितें तो म्हणटा रुटीन कितें वर्क आसा, जे वयल्यान जे कव आसा ते अजून तरी सारकें करपाक रोड सारको करूं येता. पूण ते अजून गव्हर्मेंटाच्या प्रमाणे PWDच्या लेवलाचें काम जायना. ते म्हाका भरपूर वायट दिसता. आनी हे एक्सिडेंट पळयत जाल्यार आयज म्हाका म्हयन्यान 15 एक्सिडेंट जाता हांगा. जे वयल्यान जे हायवेच्यान जे भायल्यान जे लोक गाडयो येता ह्यो भायल्या स्टेटीच्यान तांकां हांगा रोड्साच्या बाबतींत कांय खबर आसना आनी ते आपले स्पिडीन येता आनी ते लास्टाक म्हणटा आमचो ब्रेक फेल आसना. जे आमचे वयल्यान जे सिग्नल आसा आनी रोड जे कव आसा ते सारके केल्या शिवाय कांय जावपाना. अशें आमकां डिसिजन घेवचें पडटलें गांवच्या वतीन. आमकां हांगा बसचें पडटलें एक दीस आनी एक दीस रोड बंद करून आमकां सांगचें पडटलें. तेन्ना ऑफिसर जागे जातले आनी तेन्ना मागीर तुमकां कळटलें बाबा पुणेकार कितें. पुणेकाराची एक एक्शन घेवपाची स्टायल वेगळी आसा. ती एकदां आमी करूना पूण तरी घेवंक शकता आमी हेजेर. विपुल विनोद फडके GCAचो नवो अध्यक्ष. ताणें महेश चेतन देसायाक 3 मतांनी हारायलो. रोहन देसाय बिनविरोध सचिव. चेतन देसायाच्या पॅनलाचे 5 जिखले. भेदभाव करिनासतना सगळे मिळून क्रिकेटी खातीर वावुरतले म्हूण चेतन देसायाच्या पॅनलाचे वांगडी उलोवन दाखयतात. परवरे जाल्ले हे वेंचणुकेक गोंयच्या 107 क्लबांनी मतदान केलें. हे प्लॅन सगळे आहा ते म्हाका दिसता कंटिन्यू करूंक जाय. स्प्रेड अक्रॉस गोवा. सेंटर्स तुमी जाल्यार गोवाच्या भितर गांवांनी सेंटर स्टार्ट जावंक जाय. स्टेडियमाचें काम स्टार्ट जावन फुडें वचूंक जाय. लँड डेव्हलपमेंट एस टू स्टार्ट. सो म्हाका दिसता अशेंच काम फुडें वयतलें. इलेक्शन पिरियड हो अमक्याच काळा खातीर आसता. एकदां तें जालें
जाल्यार तेजे नंतर आमचे जो मेन कितें अजेंडा आसता तो घेवन मुखार वचपाचें आसता आनी हांव त्या फाटले क्वेश्चन आतां कितें जालें तें वचना. विड्रॉल जालें, हांव अनअपोज आयलो, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आनी आमचें इलेक्शन बरे भशेन जालें, बरें कंडक्ट जालें आनी सगळे मेंबर निवडून आयले आनी हेजे मुखार क्रिकेटी खातीर कितें बरें करपाचें आहा पळय तें चिंतून आमी मुखार सरपाक. चेतन देसाय, विनोद फडके तांच्या पॅनलाचेर एक शब्द उडोवना आनी त्याच प्रमाणे आमी विपुलाची कॉन्फिडन्सान घेवन गोवा क्रिकेट क्लबाक 107 लोकांक 107 क्लबांक आनी सगळे क्रिकेट लवर्सांक फुडें घेवन बरी क्रिकेट व्हरतले. आतां हांगा पॅनल बिनल कांय ना. अंडर हीज गायडन्स वी हॅव वॉन. नाव लेट अस टॉक ओनली क्रिकेट एंड क्रिकेट. दॅट्स इट. Even though they are in the mixed panel, I think cricket should go on well. What is most important thing. And I think it will go on well. There won't be any problem over cricket. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. गोंयांत चड करून दर्यादेग वाठारांनी रातचो आवाजाच्या प्रदुशणाचो लोकांक उपद्रव. प्रदुशणाचें मॉनिटरींग करून आतां सरकार नव्यो कमिटी नेमतलो. आदीं नेमिल्ल्या समित्यांचेर वांगडी अधिकारी खंयचे खंय आशिल्ले प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. उपजिल्लोधिकाऱ्यान एक्टिव्हिस्ट आनी कमिटीच्या वांगड्यांची बसका घेतली. थंय नव्या समित्यांचे उतर. प्रुडंट मिडियान लक्षात हाडून दिल्ले कांय त्रुटी आसात त्यो. सो त्या न्यूज प्रकाशीत जाल्या उपरांत मेंबर कमिटीच्या सदस्यांची आणि कलेक्टरेट नॉर्थ हांचे भितर मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेन अधिकारी हजर आसले, DYSP हजर आसले, मेंबर आसले कमिटीचे, डेप्युटी कलेक्टर बार्देस पेडणे तालुक्यांतले हजर आसले. आनी ह्या वेळाचेर आमी लक्षात हाडून दिलें की ह्या यादीन कशी त्रुटी आसा आनी प्रुडंटान जी माहिती टॅलिकास्ट केल्ली, प्रुडंटान जी माहिती दिल्ली हेचेर न्यूज केल्ली त्याच्या संदर्भात आमी लक्षात हाडून दिल्या उपरांत संबंधीत कलेक्टरेट ऑफिसांतले जे अधिकारी आसात त्या अधिकाऱ्यांनी आमी ती यादीचेर पूर्ण हें करून अभ्यास करतात आनी तातूंत कितें त्रुटी उरल्यात किंवा जे नांवां घातल्यात कांय पुलिसांची, जे पुलीस त्या क्षेत्रांत कार्यरत ना, उदाहरणार्थ पेडणे तालुक्यांतले पुलीस स्टेशनाचेर जे अधिकाऱ्यांची नांवां दिल्यात ते अधिकारी ट्रान्सफर जाल्यात. हे सगळ्यांची आमी चवकशी करता आणि गरज पडली जाल्यार ती यादी आमी परत पब्लीश करता. अशा प्रकारचे एश्युरन्स त्या मिटिंगेन आमकां दिले. शेअर फूड, सेव फूड, शेअर जॉय. FDAची नवी मोहीम. हॉटेलवाले, केटरिंगवाले, बाकीचे फूड इंडस्ट्रीच्या लोकांक बरोबर घेऊन FDA केंद्राची ही मोहीम चलयतले. लग्न कार्याक वा हॉटेलांनी उरता ते जेवण खाण एकठांय करून गरजूंक पावोवपाची मोहीम. एकठांय करून गरजूंकडे जेवण पाव मेरेन ते पेड्ड्यार जावंक जायना म्हूण हुस्को पावोवपाचें काम रजिस्टर्ड एजन्सी करतली. So informed us about our leftover food that can be given away to the needy. For the purpose of this, they have tied up with 3 NGOs, 3 local NGOs in Goa, and they just wanted to know if we are on board so that they can take this forward. So then they will contact us directly with the NGOs, and the entire distribution and logistics will be handled by the NGOs itself. सगळ्यांनी तांचो सपोर्ट आमकां हें केला. प्रत्येकाचे आमी सजेशन्स घेतिल्ली. सो खुबशे सगळ्यांनी म्हणलां की आमी इन वॉट एवर पॉसिबल वे वी आर, बिकॉज दीस इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव. आमचे कडेन जे फूड आसा, जे एक्सेस आसा ते बी आमी दिवपाक तयार आसा. आतां फक्त ते कलेक्शन कशें करप आनी हाजे पर्यंत कशें पावप आनी तें फूड जें येता तें सारकें आमचे कडल्यान कलेक्ट करतकच बेनिफिशरी पर्यंत पावप म्हणसर मदीं ते सारकें स्टोर जावप बी हाजेर तांचें मातशें एप्रिहेन्शन आशिल्लें. सो आमी तांकां सांगलां की हें सगळें केअर वेवस्थीत जातलें. हें आमी मागीर फुडें कलेक्शन एजन्सीज ज्यो आसा पळय, ज्यो नोटिफायड आसा FSSAच्या वेबसायटीचेर सद्या 3 एजन्सीज आसा, तांचे कडेन उलोवन मागीर आमी फायनल डिटेल्स मॉडेलिटी थरयतले. सनबर्न EDM फेस्टिवलान गोंयकार कलाकारांक खासा स्टेज आसतली. पर्यटन मंत्री रोहन सांगता. EDMांक गोंयचे खाणा जेवणाचे खासा स्टॉल, गोवन विलेजूय आसतली. बेकायदेशीर गजाली बंद करपाचेर खातें काम करता. पॅरीस, लंडन असल्या रोड शोंचेर पयशे कड्डवप बंद. दोनापावला जेटी 1 डिसेंबर मेरेन लोकांक उक्ती. Sunburn event pass करच्या पयलीं we have asked them to give a presentation. Their presentation includes our ideas what we have asked them to do by giving Goans a performing stage. So जेन्ना आमी already मागला ताणी हय म्हणलां
तातून कोण तरी आयडेंटिटी क्रायसिसल्यान भायर सरता हांव कितें करतलो रे. वी आर क्लियर, वी वॉन्ट टू गिव आवर पीपल अ स्टेज विच हॅज नेवर हॅपन्ड इन द पास्ट दॅट दे हॅव गॉट अ प्लेस टू परफॉर्म इन सनबर्न. टुडे दिस टायम वी आर गिविंग दॅम. थंय कोणाक तुकता हांवें गोवन विलेज सोड. गोवन विलेजीन यू वील हॅव मेनी थिंग्स विच वील हॅव गोवन कुझीन, अदर थिंग्स ऑल्सो वील बी अराउंड. पीपल वील फील अ गोवन फ्लेवर देर. दिस इज वॉट वी आर डुईंग. आनी फर्स्ट टायम जाला हें 20 वर्सां कंटिन्युअस सेगीत 5 दीस जाताले. ह्या वर्सा आमी जावना. वी हॅव नॉट डन अ ट्रीप. We are very clear on how we are going about. So whenever the trips are to be done, jenna issues open zatle, then we can think about, because we believe in doing only business over there, not junket. Fixed basically a deadline for it. So first December everything will be put in place. And what are the facilities like about to and fro or decide kala? No, all facilities. See, you ask the tourism director of tourism will basically give you a clear picture of the facilities which will be available. ताची आमदार बाबूश आणि महापौर रोहिता बरोबर दोनापावला जेटीच्या वेगवेगळ्या इशू विशीं पणजे बसका जाली. शेक पॉलिसी विशीं खंय मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन कितें तें थारायतले. भितर हो इशू क्लियर जातलो. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या. सो आय थिंक इमिजिएटली वन्स इट कम्स आउट वी विल टेल देम टू पे द रिलेवंट फीज which will be reduced as far as the deck beds are concerned. Deck बेडाचे चार्जेस म्हाका दिसना कोणें पे केलेशे. ते पे केले की तांचे सिजनाक स्टार्ट जाले तांचे. टुरिझम जेटी पॉलिसी येतलीच. टुरिझमाच्या नांवान बेकायदेशीर धंदे चलोवंक दिवचे ना म्हण शिटकावणी. Tourism jetty policy will come. I'm making it tourism jetty policy. So let it be clear to them. It is tourism jetty policy. आता टुरिझमान नुस्तें येतलें का टुरिझमान कोळसो येतलो परत कोण बोवाळ मारतले मारूनी. But we are clear, it is only for the jetties which are operational as far as tourism activities are concerned, and we will have it regulated as far as jetty policy is concerned. आणि टाउट्सांक काडपाचें काम जें आसा तें आमी हातान घेतलां आनी करतले. कायदो दुरुस्ती कितें करपाक जाय, सा promulgations have to come in. We are working on it. We will ensure that the illegal touts, because police is not able to support the overall system of getting our things sorted. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि चेतन गवस. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. गोयचो आरजी मुखेली मनोज परबान नवी मोहीम हातान घेतल्या. वेगवेगळ्या राज्यांतल्या प्रादेशीक पक्षाच्या फुडाऱ्यांक मेळून तांणी चालीक लायिल्ल्यो स्किमी, संघटन, पक्षाच्या कार्यपद्दतीचो अभ्यास सुरू केला. मनोज महाराष्ट्रान मनसेचो फुडारी राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेकूय मेळ्ळो. ठाण्यात शिवसेनेचे मेडिकल हेल्थ सेलूय पळोवन आयलो. आरजीचो अभ्यास खंय चालूच उरतलो. पर्ये मतदारसंघातल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी कनेक्टिव्हिटीच्या कामांक आमदारान नेट धरला. आमदार देविया राणे काल ठाणे ते वाळपय रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंग कामाची सुरवात तिणें केली. बरोबर बेळगावाक जोडपी पाली ते जांबळी कडच्या रस्त्याच्या कामाचे आमदारान उक्तावण केले. ह्या रस्त्याक लागून बेळगावा वचपी 30 किलोमीटर मेरेनचो प्रवास उणें जातलो. 2 रस्त्याची कामां आज त्याचे उद्घाटन जाल्लें आसा. 2 रस्त्याचे, एक पाळी आणि एक आमचे वाळपय टू ठाणे मेन रोड, ताजे आज हॉट मिक्सिंग काम सुरू जाल्लें आसा. ही डेव्हलपमेंटल कामां लॉंग पेंडींग आशिल्ली, फायली खूब लॉंग पेंडींग आशिल्ल्यो, पण त्यो क्लियर जाल्यो. सो आय एम थँकफूल टू ऑल आमचे इंजिनियर्स हांगा आसा, आमचे AE आसा, JE आसा, आणि आय एम थँकफूल टू द इंजिनियर्स, PWD डिपार्टमेंट, ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर कबराल, आमचे मुख्यमंत्री, हे सगळे आमचे फायली क्लियर जाता म्हणून ही कामां आज सुरू जावपाक पावली. म्हणून अशेंच मागता की असोच सहकार्य आमच्या सरकाराचो आसचो. पर्येचे आमदार देविया राणेन केरी गांवच्या पंचायती बरोबर मेळून रोजगार मेळावो दवरला. कंपनी आसा आमच्या शेजाऱ्या साबळे मतदारसंघात आसा. तांणी सांगला फुडल्या मार्च पर्यंत फुडल्या 4 म्हयन्यां भितर तांकां आनी 100 लोक जाय. सो म्हाका खात्री आसा की तुमी फक्त साबळेचेच लोक न्ही, आमचे बी भुरग्यांक, आमच्या मतदारसंघाच्या भुरग्यांक संदी दितले. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. फोंड्या मामलेदार ऑफिसांतल्या स्टाफाचो 48 वरां भितर अटेंडन्स रोल आनी बायोमेट्रीक डेटा दिवचो म्हूण आमदार मंत्री गोविंद गावडेची ऑर्डर. गोविंदाची मामलेदार कचेरीन अकस्मात विजीट. स्टाफ कामां टायमार पावना, ड्युटी सारकी करिना म्हूण कागाळी म्हूण खंय तो आयिल्लो. 4 वर्सां आदीं ताणें अशी शिटकावणी दिल्ली, स्टाफ सुदरना.
मास्टर जे आसा पयलीं आनी तुमगेलो हें जें आसा पयलीं कम इम्प्रेशन जें तुमी लायता पयलीं ताजो सगळो टोटल रिपोर्ट जाय तें क्लर्काक सांग विदीन 48 hours जाय कितें जाल्लो खबर आसा तुमकां म्हणजे आमच्या मामलेदार ऑफिसाच्या लोकांची खूब कंप्लेन आसा तुमी टायमार पावना 5-4 वर्सां पयलो हांव हांगा आयिल्लो बरोबर न्ही सगळ्यांक हांवें सांगिल्लें आशिल्लें टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बायोमेट्रीक जे आसा ते बंद पडले म्हण सांगता दे हॅव ऑलरेडी मेड द लेटर आय हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू द कलेक्टर एक म्हणल्यार टायमाची पंक्च्युअलिटी आसा पळय न्ही ह्या लोकां कडेन ना अजुनूय हे लोक सुदारना बऱ्योचश्यो काही गोष्टी परत येवच्यो पडटा ते येवपाक जायना ह्या दृश्टिकोनांतल्यान एक अकस्मात एक भेट हांवें दिल्ली आशिल्ली दुसरी गोष्ट बऱ्योचश्यो मामलेदारान टेनन्सी केसीस मुणकारील केसीस पेंडींग आसा पूण काही कारणां प्रत्येकाक जेन्ना गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आसलो म्हण ताका लीव जायत पडटा पण कोणीन तरी हेजेर कितें तरी ताका अल्टरनेट अरेंजमेंट करपाक जाय एक मनीस जर रिस्पॉन्सिबल मनीस जर 20-20 30-30 फावटी 30 दीस जर रजेर जर गेलो जाल्यार एंटायर प्रोसेस तो डिले जालो ह्यो काही गोष्टी जावपाक जायना त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक सहज जाणून घेवया म्हणून काही गोष्टी हांव एक ह्या कचेरीक हांवें भेट दिल्ली आशिल्ली बऱ्योचश्यो काही गोष्टी म्हणजे शिस्तूय ना डिसिप्लीन ना अशा काही गोष्टी आढळलेल्या आसा आय जस्ट स्पीक टू द रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी आमचे जे कलेक्टर त्यांचे सेक्रेटरी जे आसा त्यांचे कडेन उलोवन ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी कितें चल्ला ते सुरळीत करपाचो म्हजो एक प्रयत्न आसतलो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आजची ही एक भेट जावन आसा राज्यपाल हो नेमिल्लो आसता सरकार लोकांनी वेचून हाडिल्ले आसता तरी आपले ताकी प्रमाण लोकांक आदार करपाचो यत्न करता अशें राज्यपाल उलयला आज मेरेन खंय ताणें गोंयच्या 91% गांवांक भेट दिल्या लोकांचे इशू गाराणी आयकल्यात राज्य आनी केंद्रा मेरेन इशू पावोवपाचें उतर संपूर्ण गोंय यात्रेन राज्यपाल काल साश्टीच्या पंचायतींनी पावलो Power is with the elected government. Governor, these people are all elected by all the Punjab and others, elected by the people. They have got the mandate of the people. Whereas the governor is concerned, I am a nominated person. But I decided to go to the people, interact with the people. My experience is, I would like to say, I have studied a lot of things from my village visits. I think only less than 10 panchayats remains to be visited. So 91% of the panchayats of Goa, villages of Goa, I visited and interacted with the panchayat-based people's representatives. I am very happy to be with you and you are again I will come and meet you and your problems solving within my limits. I will try maximum effort will be there. Your grievances will be placed before the state ministry as well as the union ministry. बीसीसीआयचो ऐतिहासिक निर्णय आता बायलां आनी दादले क्रिकेटरांची फी समान बीसीसीआय सचिव शहान जाहीर केले आता टेस्ट मॅचीक 15 लाख रुपया ओडीआयक 6 लाख जाल्यार T20क 3 लाख रुपया पर मॅच मेळटले पयलीं तांकां दादल्यांक फी मेळटाली ताच्या 10%च बायलांक मेळटाली आदल्यो 2 गेमी जिखून 6 पॉयंट जोडले तरी टिमीन थोडी सुदारणा करपाची गरज आसा FC गोवा दरेक गेम टफ धरूनच खेळटा हेड कोच कार्लोस मिडिया कडेन उलयलो FC गोवाची तिसरी अवे मॅच FC हैदराबादा आड 29 ऑक्टोबराक हैदराबाद GMC बायोलॉजी स्टेडियमार ईस्ट बंगाल आनी चेन्नईना आड 2 जैता पत्रांत I'm very happy with the 6 points we have right now. Always is very difficult to win, to get victories, but of course we have many things to improve. We are starting the season, new coach, many new players. We are building in our own idea, and of course we need to improve some things, not a lot, some things. But always winning is easier because the mindset of the players, of everyone, is better on this way. When I see Hyderabad, I see a solid and a compact team, and
And yeah, for this it's going to be tough, but we are going to go there to beat them. We'll try to take advantage of our strengths and try to get 3 points again. नेदरलँडाक 56 रनांनी हरोवन टीम इंडियाचे T20 वर्ल्ड कपान सेगीत दुसरे जैत. आदी बॅटिंग करतना 2 विकेटी वगडावन टीम इंडियान नेदरलँडाक 180 रनांचे टार्गेट दिले. कोहलीन 62, रोहित 53, सूर्यकुमारान 51 रन काढले. नेदरलँडाची टीम T20 ओव्हरीन फक्त 123 काडूंक पावली. भुवनेश्वर, अर्शदीप, अक्षर आणि अश्विनाक दरेकी 2 विकेटी. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर ॲप, जिओ, फेसबुक, टाटा स्काय ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.